like to thank the tourism department for choosing me the King Momo of 2025 this year. Woo! Come on people, make some noise. I also like to thank all the guys from the world who came specially to visit this place to celebrate this carnival in Goa, especially from abroad, especially to celebrate the carnival in Goa. Now I like to thank the guys working on the cruise line, the guys working in Europe, the guys working in United States of America, the guys working in UK, United Kingdom, and not forgetting the guys working in Gulf. I like to thank all the Indian guests, especially came here from different states of India. And also like to thank our international guests from different parts of the world to celebrate their carnival in Goa. Viva! Obrigado! Now is the time to read my degree. Pay careful attention to what the king has to say. A very good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Goa, a land of fun and peace-loving people. I, Cleveland Fernandez, the King Momo of Carnival 2025, the ruler of harmony and celebration, hereby declare my degree. In my kingdom, I declare fun. I invite each one of you to enjoy music, food and drinks with a still of frolic and fun. To enjoy in this kingdom, you have to forget all your troubles and sorrows. I want each and everyone to be happy in Goa. This is your time to be free and celebrate life. Feel the rhythm and energy in every corner of Goa. Floats, music and dances will fill the street. Carnival is the time to come together no matter who you are. As your king, I declare this day to be filled with endless fun and unforgettable moments. I wish each one of you good health, wealth and happiness and all the best for the carnival. Ladies and gentlemen, now I declare the carnival open. Long live Carnival, long live Goa! Viva Carnival! Viva Goa! Woo! Rock and roll! Let's party, people! Come on, make some noise. Well, I'm the ex-King Momo 2018 King Momo Bruno Azeredo. I'm very proud what's been happening in Goa and keeping the Goa celebrate. It's been a great time. It's great to see the King Momo this time, who's got the color in it. And Viva Portugal, Viva Portugal, Viva Carnival. It's all my Portuguese friends. They're all here. Viva Carnival. Have a great carnival. All the best, guys. Bye. आमच्या गोंयचे भाशेन आमचो कार्नावाल आमचो हे पार्टी बरो जाला सगळे रेड एंड ब्लॅक डेकोरेशन बी सगळे सो इट्स कमिंग अप बॅक अगेन आतां पोते येता सो बरें बरें उडोवपाचें सगळ्यांनी बरें खायात पियात आनी बरे भशेन फेस्त करात. आमच्या टायमार बरो आसलो कार्नावाल आतां फ्लोट बी तितले ना. आमच्या टायमार फ्रॉम 1980 आमी पार्टिसिपेट करताले आनी आमचे फ्लोट बेस्ट आसले. आतां जायतो लोक पार्टिसिपेट जायना आनी डान्सर्स बी मेवना बी मातशें त्रास पडटा. आतां सगळ्यांक पयशे जाय तेच्या खातीर आमी हायर केला सगळ्यांक पूण हे फ्लोट मातशें डावनग्रेड जाला पूण फ्लोट पोते हाडपाचें. आमची टोपी सगळ्यांक आमी घाला कार्नावाल पोर्तुगालाक आमी घाता अशें करून
I want to bring that same thing to Goa again. For next year, watch out for the Carnival 2026. All the best and Viva Carnival. Nothing. Enjoying the carnival. Okay, thank you. The way from Mangalore, it's very nice. Almost 5-10 years, more than that. Yeah, now it's very nice. It's great. We enjoy every year we come and we enjoy. It's very nice. Carnival is fun in Goa. Okay. And it's a traditional from Goa. It's a nice feeling, like nice enjoying in Goa. Yeah, what's all said. Yeah, there are different things every year. It's nice thing. Different year experience. Very experience, yeah. Yeah, what's the New, not much ads are there, like more about culture. It's nice. आमच्या ह्या वर्साच्या कार्निवालान आमी दाखयता आमचे शेतकार आनी आमचे झुजारी हे आमचो गांव राखपाक शेकता आमच्या देशाचे फाटीचो कोंडो आनी हे आमी आमच्या हे कार्निवालान फ्लोट्सान दाखोवन दिता की आमची शेतां चड म्हत्वाची आनी आमचे हे सैनीक जे आहा तेय बी आमचे चड म्हत्वाचे
आनी तांकां आमी बरे मानान आनी तांकां आमी बरे हितून लेखूंक जाय आनी जाता तितलो आदार आमचे सायडीनसान तांकां दिवपाक जाय. हेच म्हाजो हे दोगूय जाण भुरगे हे दोगूय जाण स्विमर ऑफ गोवा ते आनी ते आयज हिंगासोर दाखयताय कितले म्हत्वाचें तें शेत आनी हे आमचे झुजारी आनी ह्या कार्निवालांतून आमी ही दाखोवड करता. ओय दर वर्सा जाता दर वर्सा जाता. हे ते चेडू म्हाजे फुडें आहा ते एक्चुली ह्या स्टेजीचेर ते पार्टिसिपेट जाताले 14 वर्सां ते पार्टिसिपेट जाला आनी 14 वर्सांनी गेल्या वर्सा तेणें फर्स्ट प्लेस मारल्या पणजेन. एरकोडे आमी जायते कोडे फर्स्ट प्लेसी मारल्या पूण 14 वर्सांनी रिमार्केबल आमी 14 वर्सांनी गेल्या वर्सा फर्स्ट प्लेस मारल्या पणजे आनी ह्या वर्सा म्हगे चेड्याक सोडयला हे पळोवया हाव फार इट इज गूड पीपल शूड लायक इट. आता 12-15 वर्स जाले खूब वर्सां जाली ना पयलींचे डिफरंटूच आसलो कार्नावाल मजा येताली आतां इतली मजा बी ना कांय आनी आतां तितलें हें नासता फ्लोट बी तितलें बरें नासता आदी बरें बरें आसताले जनावरांचे एनिमल हें तें फुलावत बोटी कार्टून आतां तसलें कांय ना आतां मजा इतली येना तरी पूण चलता ट्युरिस्ट येता भरपूर जालें आमी हरशीं सालिगांव मळ्यान साकून येयला खरें घर सालिगांव मळ्यान साकून येयला मळ्यान रावता आतां सद्या निकतो येयला पयले गेलो गर्देन पास घेतलो न्हू बसपाक लुगार ना भायर रावले आतां मदीं लोक घुसता सगळ्यांनी पळोवंक तरी पूण बरी मजा येता आतां at least now past 20 years. Yeah, lot has changed, but lot has changed. Yeah, I think it was more fun and there was more josh in it. But it's good. More social messages are being spread, so that is good. People are being made aware of what are the current issues, and I think it's good. I hope it continues. It's good. Lot of social messages are being portrayed, which is very good. So people are being made aware. Lot of issues which maybe they are not aware of, especially about rabies and other social issues. So it's very good. Plus all our local Goan tradition is being showcased. So it's very good. So all of India can see what Goa is made of. I don't think so. As I said, more of social. Earlier it was more of fun and all. Now there is a theme and messages are being given. So that is good. Anyway, Viva Carnival. I'm active in Carnival for last 35 years. First Carnival in the first years. That time it was very traditional and very small. And this year by year is increasing, but we are maintaining the same tradition of dances, a tradition of Goa. We have no difference, Hindus, Catholic, Muslim, all join together to make this carnival happening in Goa. And we have all youngsters
I'm requesting these youngsters to come forward to take part and create this history of carnival further, because otherwise it may die if youngsters don't take part in this carnival. And it's always very colorful and all that, and we have a lot of dances now. And you can come, help people who want to come. We have carnival 4 days of Samba Square in Benjamin Garden. Last day is minor red club national dance, red and black. Please come, bring everybody. Viva Carnival, Viva Goa. We love you, Goa. Viva, Viva. Thank you. कार्निवल हांव 30 वर्सांनी पळयता जवळ काय 35 वर्सांनी म्हणजे दिसता तेन्ना म्हणजे कितें काम आसता कितें आसता म्हणून खूब वर्सांनी हांव कार्निवलाक येता पूण ह्या वेळार हांव हांगा गेस्ट म्हणून आयला फ्लॅग ऑफ करपाक आयला कार्निवल तर म्हाका तो मान मेळ्ळो CMा बरोबर आनी म्हाका खूब बरें दिसता खूब खुशी जाता ह्या वेळार CM जे आसा प्रमोद सावंत तांचे बरोबर म्हाका कार्निवलाचे फ्लॅग ऑफ करपाक मेळ्ळो म्हूण म्हाका खूब खुशी जाता नाजाल्यार पयलीं हांव हांगा पळोवंक येतालें कार्निवल आनी आज हांव एक हांगा गेस्ट म्हणून कार्निवल त्या दृश्टीन पळयता. मॅडम 35 वर्सांनी कार्निवलाचे म्हणजे पयलीं कार्निवल कशें जातालें आनी आतां चेंज ओवर कसो जाला मेन म्हणजे पयलीं पणजेच जातालो कार्निवल त्या खातीर मडगांवच्या लोकांक वास्कोच्या लोकांक किंवा पयस जे पणजे पेक्षा पयस रावता तांकां हांगा येवचें पडटालें कार्निवल पळोवपाक तर म्हाका दिसता गेल्या 20 वर्सांनी हो बरो बदल जाला की कार्निवल आसा तो मडगांवां जाता वास्को जाता फोंड्या जाता तर सगळ्याक तांकां पळोवंक मेळटा सगळ्या लोकांक एन्जॉय हांगा येवपाची गरज ना आनी तो तसोच जाता म्हणजे पणजेच सगळे फ्लोट येता अशें ना ज्यो फ्लोट्स हांगा दाखयल्यो वतात त्यो सगळे कडेन दाखयल्यो वतात तर हो एक बरो बदल जाला कार्निवलान आनी आज कार्निवल फक्त गोंयचो उरूना तो सगळो म्हणजे इंटरनॅशनल एक इव्हेंट जावन आसा ग्लोबल इव्हेंट जावन आसा आनी म्हणून म्हाका अशें दिसता की तो व्हडलो जाला इट हॅज बिकम ह्यूज कार्निवल किंवा शिगमो हे आज व्हडले उत्सव जाल्यात आनी ते एक गोंयचे जे कल्चर आसा संस्कृताय आसा ती तातूंतल्यान दिसता
कार्निवलांतल्यान जे फ्लोट्स जातात हांगा किंवा शिगम्याचे जे फ्लोट्स असतात तातूंतल्यान ते सगळे लोकांक दिसता आनी तातूंतल्यान गोंयची संस्कृताय ट्युरिस्टांक कळटा. सो आता लास्ट एक प्रश्न मॅडम तुमकां म्हणल्यार की 35 वर्सांनी तुम्ही आता कार्निवल पळयलो कशें दिसलें? खूब ग्रँड दिसलें. म्हणजे एक मोठो फेस्टिवल पयलीं आसतालो पूण आज ताका खरेंच मोठें स्वरूप आयलां, खूब मोठें. आनी आज म्हाका मानेस्त प्रमोद बाब सावंत CM गोंय राज्याचे आनी मानेस्त रोहन बाब खंवटे जे ट्युरिजमाचे मिनिस्टर आसात आनी मेयर आसा गोंयचे, तांचे बरोबर हांवें फ्लॅग ऑफ केलो कार्निवल. तो मान म्हाका तूं आज गोंयांत दिलो कित्याक हांव गोंयचें एक गोंयकार हांव म्हणटकीर म्हाका खूब आनंद जालो, खूब खुशी जाली कित्याक इतले दीस हांव ते एक गोंयचे गोंयकार म्हणून पळयतालें पूण आज एक म्हाका चीफ गेस्ट म्हणून आपयलें गोवा ट्युरिजमान आनी कार्निवल टिमान. हाजो म्हाका खूब आनंद जाता. देव बरें करूं. विवा कार्निवल.